भारत आणि पाकिस्तानान युद्धबंदीची घोषणा केल्या. परराष्ट्र मंत्रालयान हे विषयी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. अमेरिकेच्या मध्यस्थीखाला काल राती जाल्ले चर्चे उपरांत तात्काळ आणि पुराय युद्धबंदी करपाक दोनूय देश राजी जाल्यात. दुसरे वटेन भविष्यात भारताचेर एकाद्रो दहशतवादी हल्लो जालो जाल्यार तो युद्धाचो इशारो समजून कारवाय करतले अशी शिटकावणी भारतान पाकिस्तानाक दिल्या. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. फाटल्या 2 दिसांसावन सुरू आशिल्ल्या पाकिस्तानाच्या हवाई हल्ल्यांक भारतान खर प्रत्युत्तर दिल्या उपरांत पाकिस्तानाक निमणी जाग आयली. पाकिस्तानाचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार हांणी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो हांकां फोन करून मध्यस्थी करपाची विनवणी केल्ली. ते उपरांत अमेरिकेन दोनूय देशांकडेन उलोवन यशस्वी मध्यस्थी केली. अमेरिकेच्या मध्यस्थी उपरांत दोनूय देशांनी युद्धबंदीचेर सहमती दाखयत युद्धबंदीची घोषणा केल्या. युद्धबंदी जाल्ली असली तरी भारतान या युद्धात पाकिस्तानाक नाकापुरो करून सोडल्या. भारताचे राफेल फायटर जेट आणि S-400 ट्राइम मिसाइल डिफेन्स सिस्टमान ह्या युद्धात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. फ्रान्स वांगडा राफेल फायटर जेट विकती घेवपाची कबलात जाव वा रशिये कडल्यान S-400 मिसाइल डिफेन्स सिस्टम ह्या दोनूय करारान भारताचे आदले संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी महत्त्वाची भूमिका पार पाडिल्ली. केंद्रीय संरक्षण मंत्री म्हणून तांणी जे काम केलां ताका तोड ना. रशिये कडल्यान ही मिसाइल डिफेन्स सिस्टम विकती घेवपाक अमेरिका आणि युरोपाचो खर विरोध आशिल्लो, पूण तेन्नाचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी हातूंतल्यान मार्ग काडून ही मिसाइल डिफेन्स सिस्टम विकती घेतली. आयज राफेल आणि S-400 मिसाइल डिफेन्स सिस्टमान युद्धाच्या वेळार महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. पाकिस्ताना आड S-400 मिसाइल डिफेन्स सिस्टम आणि राफेल फायटर विमानांनी जी कामगिरी करून दाखयल्या ती पळयली की आदले संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार हांची याद आयले बगर रावना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.